एफेसकारांक पावलुचें पत्र आवेसवोड 2 पातकाक मेल्लीं जेजूच्या एकवटान जिवी तारोन देवाच्या उदार मोगाचें फुंक्याचें दान. तुमच्या अपराधां आनी पातकां पासत तुमी मेल्यांत तेन्ना तुमी ह्या संवसाराचे वायट चाली पोरमोणें चलताल्यात. वाऱ्यार पदवी चलयता ताचो अधिकार तुमी मानताल्यात मुणगे देंवचाराक तुमी कालतीं आसल्यात. कित्याक देंवचार कळपतात तीं सगळीं ताचे आधीन आसात. खरेंच म्हणल्यार आदीं आमी सगळीं तांचे सारकीं आसल्यांव. आमच्या पातकी सैमाच्या वोंडावण्या पोरमोणें आमी चलताल्यांव, कुडीच्योच कुश्यो पाळटाल्यांव आनी आमचेच वाद्याचीं जाल्ल्यांव. अशें आमच्या पातकी सैमाचे गती पोरमोणें आमी सगळ्या हेरां मनशां भाशेन देवाच्या क्रोधाक सांपडलोल्यांव. पूण कितली व्हड देवाची कोणवालाय, कितलो म्हूण देवान आमचो मोग केलो. आमच्या पातकांक लागून आमी मेलीं आसल्यांव आनी तेन्नाच क्रिस्ताच्या एकवटांत ताच्या वांगडा देवान आमकां नवो जीव दिलो. ताच्या फुंक्याच्या देण्या तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या. जेजू क्रिस्ता सोवें ताच्या वांगडा देवान आमकां पुनर्जिवंत केल्यांत आनी ताच्या वांगडा आमकां स्वर्गार बसयल्यांत. जेजू क्रिस्ता सोवें आमचे ताईन देवान आपलें बोलेपण दाखयलें. फुडल्या युगांत ताणें आपली अप्रिमीत दयाळाय परगट केली, कारण देवाचेच दयाळायेन भावार्था उद्देशीं तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या. ती तुमीच केल्ल्या प्रयत्नांचो फळ न्हय, पूण देवाचें फुंक्याचें देणें. हे बाबतींत कोणेंच मिजास करूं नये, कित्याक आमची सोडवण आमच्याच कोडण्या उद्देशीं उपजोना. आमी देवाची रचना, आपणे आदीं फुडेंच तयार केल्ल्यो बऱ्यो कन्यो करून आमी जियोंचे खातीर देवान आमकां रचल्यांत. जुदेव आनी विदेशी एकूच पोरजा, एक नवो मनीस जेजू वरवीं एकाच आत्म्यान बापा मुखार पावतात. ह्या पासत तुमी एकदां जल्मान विदेशी म्हूण उगडास दवरात. जुदेव लोक मनशाच्या हातांत कुडीर केल्ले कन्येक लागून आपणाकूच सुनोत केल्ले म्हणटात ते तुमकां सुनोत करूंक नासलोले म्हूण लेखतात. आदीं तुमकां क्रिस्ताची वळख नासलीच. इस्रायल परजेचें वर्तेपण तुमकां लागो नासलें. देवान आपले परजेक भासावण्यो करून तिचे कोडे कोरार केल्ले, तातूंत तुमकां वांटो नासलो. बोरवंसो आनी देवूय नासतना ह्या संवसारांत तुमी जियेताल्यात. ह्या सगळ्यांचो उगडास दवरात. आदीं तुमी पयस आसल्यात, पूण आतां जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत क्रिस्ताच्या रोगता वरवीं देवान तुमकां लागीं हाडल्यांत. खरेंच तो आमची शांती, कित्याक जुदेवांची आनी विदेशांची एकूच पोरजा ताणें केल्या. आपल्याच कुर्सार मारलोले कुडींत तांकां दोशी करताली म्हणून ताणें मोडली. मुणगे तांचे मदें आसलोली दुस्मानकाय ताणें नाटाक केली. ताणें सुमूर्त तिचे कायद्या नेमां सयत काडून उडयली. हे पोरी ताणें आपणा सोवें दोगांयचो एकूच नवो मनीस रचून हाडलो आनी शांती स्थापली. आनी कुर्सा उद्देशीं तांकां दोगांयकूय एकेच कुडींत एकठांवून ताणें तांकां देवाशी संधान करून परतून हाडल्यांत. सगळ्या दुस्मानकायेचो ताणें आपणा सोवें नास केलो. असो तो आयलो आनी शांतीची बरी खबर ताणें परगट केली. शांती तुमकां पयस आसलोल्यांक आनी शांती लागीं आसलोल्यांक. ताचे उद्देशीं आतां तुमी आनी आमी एकाच आत्म्याच्या बळान बापा मुखार सरळ पावतांव. म्हणटच तुमी आतां परकीं वो भायलीं मनशां न्हय, भोगतांच्या वांगडा तुमी सहनागरिकां आनी देवाच्या कुटुंबांतलीं. तुमी दोन दुतांचे आनी
प्रवाद्यांच्या बुन्यादीर बांदलोलें घर आनी तोच जेजू क्रिस्त त्या घराचो कोणशा संदींचो फातर. तोच ही सगळी बांदावळ एकवटी सांबाळटा आनी ती सर्वेस्पराक भेटयल्लें मंदीर कशें वाडयता. तुमी ताचे सवें हेरां बरोबर आत्म्या उद्देशीं देवाचें घर कशें बांदून येतात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.